जेजू क्रिस्त ते म्हज्या भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचो आयतार आमी आचरण करतना देवाच्या उतराक संबंध जाल्ले सोबीत एक कंतार आमच्या मदें आसा. आमी तें म्हणून आसल्या आतां तें आयकोंक मेळना. ते शब्द अशे आसात: जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड, काळजाचो संतोश. जेजू तुजी उतरां दोळ्यांचो उजवाड. जेजू तुजी उतरां जिणयेचो विश्वास. देवाच्या उतराचेर आमची जिणी आमी मांडून हाडून पातकी जिणी ताका आमी पाठ करून बरी क्रिस्तांव जिणी जिवोवचो जावन आसा उद्देश ह्या देवाच्या उतरांच्या आयताराचो संभ्रम. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, अमेरिकेच्या एका फिरगजंत एक समिक्षा आसली. ती समिक्षा कित्याक म्हळ्यार लोक तांच्या जिणयांत किशीन तिशीन कितें कितें सोदून वेताले आनी देखून लोकांक खंयचे संतोश दिवच्यो संगती त्या विशयान ते एक समिक्षा चलयली. आनी त्या समिक्षेंत एक सवाल: तुज्या जिणयांत तुका संतोश दिवच्यो संगती खंयच्यो? 3 संगती आनी तूं बरें म्हणून. आनी ह्या सवालाक जाप जोडूंक दुसऱ्या दुसऱ्या पंगडांक ते सवाल धाडले: तुज्या जिणयांत संतोश दिवच्यो 3 संगती खंयच्यो? विद्यार्थ्यांक, तरणाट्यांक, मुखेल्यांक आनी अशें साबार जाणांक. आनी जवाबी तांच्यो विविध तरांच्यो आसल्यो. विद्यार्थीन ताची जाप बरयली: म्हाका म्हजें बूक, बरी भलायकी आनी शांत वातावरण, ह्यो 3 संगती आसल्यार म्हाका संतोश. युवजनांक ह्या सवालाक ताणें जाप दिवन म्हळें: म्हाका स्वतंत्र जाय, म्हजे कडेन पयशे जाय आनी म्हाका इश्ट जाय. ह्यो 3 संगती मेळ्ळ्यो जाल्यार म्हाका संतोश. एका मुखेल्या कडेन, समाजींत मुखेलपण घेवचे एकल्या कडेन विचारलें: तुका खंयच्यो संगती पसंद, संतोश दिवच्यो? तो म्हणलो: म्हाका म्हजें नांव, मान आनी हुद्दो 3 संगती मेळ्ळ्यार म्हाका संतोश. एका सुरात्या कडेन विचारलें. तो म्हणलो: म्हाका पयशे पयशे पयशे, म्हाका पयशे जाय. अशें ताची जबाब. एका बेबद्या कडेन विचारलें सवाल. तो म्हणलो: म्हाका संतोश दिवच्यो 3 संगती: सोरो, विस्की, ब्रांडी. इतलें जाल्यार म्हाका संतोश. एका साद्या मनशा कडेन, क्रिस्तांवा कडेन विचारलें. तो म्हणलो: हांव एक क्रिस्तांव, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग करून हांवें सेवे मुखांतर म्हजी जिणी करचूंक वांजेलांत हांवें तें शिकलां आनी तशें हांव करतां. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या सवालाक तुमची जाप कशी आसात? तुमी तुमच्या जिणयांत कितें आशेतात? तुमकां खंयच्यो संगती संतोश दितात? हे सवाल तुमी चिंतून हाची जाप तुमीच सोदची. साबार जण सांत भक्त आसात. तांच्या जिणयांत देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जिणी बदलून नव्या जिणयेक उतरलेले. इजिप्तांत मटवासी सांत आंतोन हो 3ऱ्या शतमानाचो मटवाशी. तो ताची जिणी भोव सोबीत. ग्रेस्त कुटुंबाचो, पूण ल्हान प्रायर आवय आनी बापूय देवादीन जाल्लीं. वो आनी ताची धाकटी भयण दोगां मात जियेतालीं. वो युवक मिसाक गेल्ल्या वेळार आयतारा वांजेल सोम्याचो ग्रेस्त तरणाटो सोम्या कडेन विचारता: हांवें सासण जिणी जोडची जाल्यार कितें करी जाय? आनी जेजू ताका जाप दिवन म्हणटा: तुजें आसलें सकड वीख,
दुर्बळ्यांक दी आनी ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें उतार हो तरणाटो आयकता आनी जेजून हें उतार म्हाकाच सांगलें म्हण ताका भोगता. घरा फाटीं आयलो. 400 एकरो जागो आसलो आस्तीचो. तातूंत 200 एकरो जागो ताच्या हळ्यांतल्या सर दुबळ्यांक ताणें वांटलो. अशें जेजूचें उतार ताका मेळ्ळें. ताचे प्रमाणे ताका ताचें प्रेरण ताणें जोडलें. दुसरे फावटी तो मिसाक गेल्ल्या वेळार आयकता तो आनी एक समयाचें उतार. फाल्यांचें चिंतून चिंता करिनाका. बरो देव सुकण्यांक पोसता जाल्यार, काट फुलांक सोबाय दिता जाल्यार तुजी तो जतन काण येवचो नांगी. कित्याक तूं फाल्यांचें चिंतून खंत करताय, चिंता करताय. फाल्यांचें फाल्यांक सोड. हें उतार आयकून परतून तो प्रेर जालो आनी म्हणालो जेजू म्हजे कडेन कितें विचारता म्हूण म्हाका कळ्ळें. घरा आयलो. उरलो 200 एकरो भयणी खातीर म्हणून दवरलो. तो आपणाच्या बापल्याक दिता आनी धाकट्या भयणीक बापल्याच्या स्वाधीन दिवन ताची जतन काण येवंक सांगता आनी आपूण खाली हातांनी येता अरण्याक मागण्याक आनी प्राजिताक. आनी हो सांत आंतोन मठवाशी सांत आंतोन जावंक पावलो. मठवाशांचो गुरू जावन तो नांवाडला. पावन भयणीनो, देवाचें उतार ताका मेळिल्लें ताच्या जिणेंत फळ काडूंक शकलें म्हूण आमी समजता. आनी एक सांत फ्रांसीस सावेर हाची वळख आमकां आसा. स्पेन गांवचो तो एक तरणाटो, बरेंच हुशार, बरेंच चुरूक मोतीन. ताचें शिकाप थंयसर जाताच चडतीक शिकाप शिकोवंक पॅरीस युनिवर्सिटीक तो गेलो. चडतीक हांवें शिकाचें, म्हजें नांव व्हरचें, समाजींत हांवें व्हड जायचें आनी अशें वाऱ्यार रावळेरां बांदून तो अतुरायेन शिकोवंक गेलो. थंयसर जेजवीत मेळाचो घडणार इनास लॉयर आसलो. ह्या तरणाट्याची ताका वळख जाली. बरेंच चुरूक मोतीचो, बरेंच हुशार. आनी हो जर तर म्हज्या सांगाता मेळ्ळो जाल्यार म्हाका उपकाराक पडत म्हणून हाचे कडेन तो उलयतना म्हणलो, फ्रांसिसा, कितें उपकारता तुका? जर तर सगळो संवसार तूं जिखोन तुजो आत्मो तूं हगडायशी जाल्यार. हें उतार तवळ फ्रांसीस मेळिल्ल्या वेळार इनास हें उतार ताच्या मुखार दवरता. आनी फ्रांसीस सावेर हें उतार आयकून ताच्या मोतीन रिगलें, काळजांत तें रिगलें. आनी आसली रावळेरां बोरां ताची पडली. आनी तो एक निर्धार करता, आपूण सोम्या खातीर आपणाचे जिणी हांव भेटयतलो. आनी अशें सांत इनास लोयोलाच्या व्हडदींत तो मेळटा. आनी आमी जाणा व्हडलो मिशनरी जावन आमच्या गांवाक आयिल्लो, गोंयांत तो रावलो मिशनरी जावन थोडो तेंप. आमच्या मलगड्यांक ताच्या मुखांतर भावार्थ मेळिल्लो सांत फ्रांसीस सावेर. भावानो भयणीनो, देवाचें उतार कशें जिणेंत प्रभाव घालूंक शकता म्हणलें हातूंत आमी पळयवेत. मदर तेरेजा हिचे विशयांत हांवें सांगचें म्हणना, तुमी जाणात. ती तिच्या दोगा सिस्टरां सांगता कुटुंबाची भेट करूंक गेल्ल्या वेळार एका सांजेचो वेळ एका घरा पावली. इल्लें बागील उक्तें आसलें. बागील लोटलें. भितर एकलो दादलो पायसुण्णो वणटीक वणकोन बसुल्लो. ताच्या कुशीन सोऱ्याची बोतल आनी एक ग्लास पियेल्लो. घरा इतलो कोयर आसुल्लो. सिस्टरांनी विचारलें, तुजें घर आमी नितळ करचें की? सिस्टर, नाका, तें नितळ आसा, नितळ कित्याक करचें अशें म्हणालो. पूण सिस्टरांनी घर झाडलें, नितळ केलें. नितळ करतना एक लॅम्प तांकां मेळ्ळो. लॅम्प तांणी पुसलो, नितळ केलो आनी म्हळें,
तुज्या घरांत काळोखूच आसा आमी लॅम्प पेटोवन इल्लो उजवाड हांगासर दवरयांगी म्हणालो सिस्टर तुमी आज लॅम्प पेटयतात जाल्यार हर एका सांजेर येवन तुमी लॅम्प पेटयल्यार मात्र आज पेटया नाजाल्यार नाका जायत म्हणाली सिस्टरान लॅम्प पेटयलो आनी हर एका दिसा सांजेर सिस्टर येताली घर नितळ करताली लॅम्प पेटोवन फाटीं वताली अशे साबार दीस गेले हो मनीस हांच्या प्रभावान बरो जावन आयलो एक दीस म्हणटा सिस्टर ती तुमची एक सिस्टर आयिल्ली हांगासर तिणें हो लॅम्प पेटयल्लो ह्या घरा उजवाड हाडुल्लो तो उजवाड आजुनी म्हज्या घरांत आसा आनी तो उजवाड तिणें पेटयल्लो म्हज्या काळजांत तो उजवाड आसा अशें तो म्हणालो बाबानो भयणीनो जेजू तुजें उतार दोळ्यांचो उजवाड तो उजवाड ताणें तांकां फांकयलो ताच्या घराक फांकयलो मदर तेरेसाची अनेक गडीत आसा ती लोरेतो सिस्टरांच्या कॉवेंताची एक सिस्टर जावन ती हांगाची न्ही ती अल्बेनिया युरोप गांवची 18 वर्सां प्रायर आमच्या गांवाक आयली कलकत्तांत ती सिस्टर जावन सेवा 16 वर्सां एका इंग्लीश मिडियमांत सेवा दिवन आसली आनी थंयसर ती सुसेगाद बऱ्या तरान जिवन आसतना ती दार्जिलिंग उत्तर प्रदेशाच्या एका त्या टावनाक रेतीरेक म्हणून गेली पैन करून वेता आसतना तिका सोम्याचो ताळो आयकलो म्हाका तान लागता हो ताळो तिका इतलो स्वस्थ जालो की आपणाचें मिसांव हांगासर न्हय मिसांव दुसऱ्यांच कलकत्ताच्या गटरांत आशिल्ल्या लोकांक पिडेंत आशिल्ल्यांक वाटेर पडुल्ल्यांक तसल्यांची सेवा करून तांच्या जिणेंत विश्वास संतोश बरवसो हाडूंक म्हजें आपणें म्हूण ती स्वस्थ घेता फाटीं येवन आपणाची कॉवेंत बदलिता आपणाची ती ड्रेस कॉवेंताची ड्रेस काडून एक दोवें कापड 3 गिटाचें न्हेसोवन 5 रुपये घेवन ती बायसर वता कलकत्ताच्या मार्गांनी पडुल्ल्यांक सेवा दिवंक जिणेंत विश्वास जिणेंत बरवसो तसल्यांक तिणें दिवंक सुरू केलें बाबानो भयणीनो आज तिची सिस्टरां 130 गांवांनी हीच सेवा दिवन लोकांक तांच्या पिडेस्तांक गतधरणांतल्यांक गटरांत पडुल्ल्यांक पिडेस्तांक जिणेंत बरवसो विश्वास दिवन ती आसात अशें देवाचें उतर कशें तांकां प्रेरण दिता म्हणलें हातूंत आमकां समजता बाबानो भयणीनो आमी देवाचें उतर वाचता आयकता कितलो प्रभाव आमचेर पडला म्हणलें आमी समजून काडगेचे देवाच्या उतराच्या प्रेरणान जायत्यांनी सोम्याची सेवा ताचो कर्ण ती आसात तुमी आयकलां जावं बरो राणी मारिया सिस्टर ओरिसांत ती आसली ती कश्टोंच्या काम मेल्या स्त्रियांच्या हक्कां खातीर झुजताली पापी कामाची तांकां धनी कश्ट दिताले सांबाळ दिनातले मनीस म्हणलेंच तांकां लेखीनातल्यांक तांच्या हक्कां बसून ही सिस्टर तांच्या सांगाता मेळटा तांच्या हक्कां खातीर झुजता तांकां बरें करूंक ती पेजारतना धन्याक राग येयलो सुमंदर सिंग म्हणल्यार एका तरणाट्याक ताणें धरलो एका जुशी मारूंक ताणें धरलो ती थंयसर स्त्रियांच्या गांवा जाग्याक पयणार आसतना बसार आसतना तिका बसारतान वळण घालन 23 फावटी सुरी मारन तिका ताणें जुशी मारले मार्गार ती पडली थंयसर रक्ताचे वाड जाले आनी थंयसर ती मेली सोम्याचो वांजेल सोम्याचें उतार
कशें तिणें तिच्या जिणेंत कार्यगत केलें सो लोकांक संतोश दिवंक उजवाड ताच्या जिणेंत पांकोवंक आनी विश्वासान ताणें जिवच्याक आदार दिवंक तिणें आदार दिलो कुमो केलो. भावानो भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत समाजींत जियेता कितलो काळोख आमच्या बोवारी आसा. समाजींत अनवरां, लढाय, झगडें, झुजू, अत्याचार, भ्रश्टाचार आनी कितें लोकां तें काळोख भरला. असल्या काळोखाच्या समाजांत आमी सोम्याचो उजवाड मेळिल्ल्यानी कितें म्हणे करूंक जाय. कशें ह्या सिस्टरान मदर तेरेजान त्या लोकांच्या जिणेंत संतोश हाडलो, तांकां उजवाड हाडलो. आमी तशें करच्याक सोमी आमकां आज विचारता, सोमी आमकां आज धाडटा. सान लॉरेसाचें फेस्त आमी करता. सान लॉरेस देवाच्या उतराचेर ताचे जिणी ती सेवा दिवच्यात बरपिल्ली विधवेंक दुर्बळ्यांची सेवा तो करतालो. आनी रोमाचो चक्रवर्ती वालेरियन ताका पळयता, सर्व पळय सभेची आस्त ताच्या अधीन आसा म्हूण चिंतून ताका सांगता, तुजी आस्त 2 दिसां भितर तुवें म्हाका सक्कडी दिजे म्हणून. आनी तो म्हणलो, म्हाका 1 हप्तो 7 दीस म्हाका दिजे. आनी तशेंच ताका 7 दीस मेळ्ळ्या वेळार आसली सक्कडी आस्त दुडू ह्या दुर्बळ्यांच्या गतधर्नांतल्यांक, विधवेंक, पिडेस्तांक आनी अशें गरजेवंतांक ताणें वांटून सगळे आस्त इगर्जेची ही जावन आसात म्हणून त्या वलेरियन चक्रवर्तीच्या मुखार ह्या दुर्बळ्यांक, ह्या पिडेस्तांक, ह्या विधवेंक ताणें हाडून दाखयलें. तो रागान पेटलो आनी आमी जाणव कितें ताका ताणें केलें म्हणून. ताका सळसळ्या तेलांत ताका दवरून ताका माटतीर मारिजे म्हणून फर्माण आयलें आनी तशेंच ताणें केलें आनी तो माटतीर मेलो. म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक तुमी कितें करतात तें म्हाका तुमी करतात म्हणलें तें उतार सोम्याचें ताचें तें खरें जालें. भावानो भयणीनो, आमी तशेंच आमी आयतार आमी सांगता, वांजेल वाचता, कितले आमी देवाचें उतार नियाळ केला, ताचो फळ कितलो आमच्या जिणेंत आमी जोडला म्हणलें सवाल आमच्या मुखार आज आसा. देवाच्या उतराचो आयतार आज आमी आचरण करता आसतना, आमी घरा वयता आसतना कांय म्हणी एक निर्धार धरन ताचो फळ काडूंक आमी प्रयत्न करया. कशें ते सांत भोक्त सान फ्रांसीस जावेर आंतोन, मदर तेरेजा आनी सिस्टर मारिया, सिस्टर राणी मारियान आनी अशें सान लॉरेसान तांच्या जिणेंत देवाच्या उतराच्या प्रभावान कितें बदलावन तांचें तें जोडलें आनी तें लोकांक सेवे मुखान दिलें. तशेंच आमी करूंक प्रयत्न करया. आनी तदाळा खंडी जावन आमी हांगासर लॉरेसाक मान करूंक आयिल्ल्याचो फळ ताच्या बेसांवा मुखार जोडूंक आमी शकतले. हांव सांत लॉरेस आमच्या पासत विनाती करून दी. आमेन.